नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर, अध्यक्ष श्री परशुराम गोमंतक सेना। आज हांव दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान जे आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज ग्राउंड जो आसा त्या ग्राउंडाचेर आसा। आज आमी दिवचले आयिल्ले आनी एक अत्यंत धक्कादायक म्हणजे गोंयची लज इज्जत काडपी घटना जी आसा ती दिवचल सारख्या संस्कृती प्रिय तालुक्यान आनी शहरान घडली। ही सगळ्या हांगाच्या आमदाराकूय खबर आसा, दिवचलकारांकूय ती खबर आसली कारण ताची चर्चा आसा। साधारणतः 8 महिन्या पयलीं 15 वर्साचें एक चली जें आसा दिवचलची सुपुत्री, गोंयचे सुपुत्री ह्या 15 वर्साच्या चलयेचेर 10 जाणांनी 7 ते 8 ते 10 जाणांनी एका विशिष्ट पंथाच्या मनशांनी अमानुष बलात्कार केलो आणि ताका गुरुवार केलें, ताका गर्भवती केलें। दॅट गर्ल, मायनर गर्ल, वॉज मेड प्रेग्नंट। ताजी रितसर कंप्लेंट जी आसा ती पुलीस स्टेशनाचे, हांगाचें पुलीस स्टेशन जें आसा, हांगाचो पुलीस इन्स्पेक्टर गडेकर जो आसा ताका सगळी खबर आसा। तांच्यांनी एका कल्प्रिटाक धरला आणि बाकीचे कल्प्रीट 8 महिने पयलीं ही केस जाल्या आणि आता 8-10 दिसां पयलीं तांच्यांनी एका कल्प्रिटाक धरला आणि बाकीचे कल्प्रिट्स जे आसात तांची नांवां आमकां कळना थ्रू आवर ओन सोर्सीस। तांची नांवां जी आसा, एक अमीर खान, दुसरो इब्राहिम, तिसरो सादिक, चौथो अरमान खान आनीक 6 जाण उरल्या। अजूनही पुलीस यंत्रणा जी आसा ती अत्यंत फोल ठरल्या। वो दिवचलचोच न्ही, वो गोंयच्या इज्जतीचो, गोंयच्या हाजो हे जी आसा लज जी आसा ताजो प्रश्न। हो 15 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार जावप, हिंदू चलयेचेर, ही अत्यंत सिरियस गजाल आसा। हाजें कॉग्निजन्स राजेश पाटणेकरान घेतला काय ना? गोंयचो सभापती मरे तूं, दिवचलचो आमदार तूं। बायलां भयण्यांच्यो इज्जती तुमी आतां तांचे अब्रूचें रक्षण तुमी करूंक शकना जाल्यार तुमकां कसल्या प्रकारचे आमदार म्हणपाचे? दिवचलचो स्वाभिमान विकपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमदार करता काय कितें? आनी प्रमोद सावंत जो आसा तो हे मुख्यमंत्री गोंयचो। लॉ आणि ऑर्डर जी आसा, अरे हांगा रोहिंग्या मुसलमानांच्यांनी पोसून दवरल्या स्वताच्या पॉलिटिकल राजकीय फायद्या खातीर। गोंयभर ह्या राजकारण्यांनी रोहिंग्या मुसलमान पोसल्या, सुप्रीम कोर्टान तांकां दहशतवादी म्हणून घोषीत केल्या, बांगलादेशी पोसल्यात। त्यामुळे पॉप्युलर फ्रंटा सारक्यो रॅडिकल इस्लामीक इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा, ऑर्गनायझेशन्स जी आसा, तांचे कडेन हांचे हें लिंक आसा काय कितें? ह्या 8 आणि 10 कल्प्रिटांक जो पर्यंत धरिना तोपर्यंत आमचीच संघटनांनी, श्री परशुराम गोमंतक सेनानी ह्या केसीचो छडो जो पर्यंत लायना तोपर्यंत आमी ओगी बसचेना। हांव सगळ्या हिंदू संघटनांक, तांच्या प्रतिनिधींक आवाहन करता की फाल्यां तांच्यांनी ह्या केसीचो उलगडो आणि ह्या केसीचो तपास जो आसा तो खंयच्या दिशेन वता हाजी शहानिशा करपा खातीर फाल्यां 4 दिवचले पुलीस स्टेशनाच्या भायर सगळ्यांनी मेळचें आमी। आणि आमच्या दिवचलची आणि गोंयची सुपुत्री जी आसा 15 वर्साची, जाका गुरुवार केलें, जाचेर अमानुष पाशवी बलात्कार केलो 8 महिन्या पयलीं, असल्या नराधमांक तांकां समजा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा जाल्यार हांव सगळ्या दिवचलकारांक सुद्दां विनंती करता की फाल्यां तांच्यांनी सगळ्यांनी 4 दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर आपली उपस्थिती नोंद करची आणि हो अन्याय, हो गोंयचो आणि दिवचलचो बलात्कार न्ही, हो सगळ्या देशभर गोंयांक काळिमा फासपी घटना ही। हाजें कॉग्निजन्स प्रमोद सावंत एज अ होम मिनिस्टर ताणें घेवंक जाय, सगळ्या पुलीस यंत्रणेन घेवंक जाय, ना जाल्यार हो नॅशनल लेवला वयलो विशय आमी करतले। आणि लव जिहाद हो जो कितें जो प्रकार जो आसा तो गोव्यानूय आतां कार्यरत जाला अशा प्रकारची शंका आमकां आसा। कल्प्रिट्स शूड बी कॉट एट दी अर्लियस्ट। हांगाच्या आमदारांनूय हातून लक्ष घालचें आणि जे सुशेगाद जे बसल्यात इलेक्शनाच्या तयारेन बी अशें न करता दिवचलची इज्जत, गोंयची अब्रू वाचोवपाच्या दृश्टींतल्यान ह्या केसीचो पूर्णपणे छडो लावप हें सगळ्या आमच्या स्वाभिमानी गोंयकारांचें तशेंच दिवचलकारांचें कर्तव्य ठरता। त्यामुळे फाल्यां 4 आमी सगळे जाण बरोबर दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर आमी सगळ्यांनी मेळूंक जाय। धन्यवाद।